आज बीजेपीचे लोक कसे 50 लोक एकटे आले. दॅट लॉ इज नॉट एप्लिकेबल टू बीजेपी. ते तांच्या प्रेसिडेंटाक वेलकम करपा खातीर ऑन द रोड गॅदरिंग ऑफ मोर दॅन 100 एनी ऑफेन्सेस रजिस्टर्ड अगेन्स्ट दॅम. So law is applicable only to protesters. Who are these people fooling? This is stupidity. So law जो आसा तो तांकांय लागूंक जाय. जे कोण रस्त्यार एकठांय जाल्ले, जे आत्माराम बोरकर रोडार जे कोण दुसऱ्या रोडार एकठांय जाल्ले, तांकां अरेस्ट कित्याक करना? तांकां कायदो ना लागना? Or the law is only for protesters and other goans? They should be. Why they were not prevented from gathering for more than 5? So that means this was done only for curtailing this protest. आणि जे फ्रीडम ऑफ आमचे एक्सप्रेशन आसा अंडर 19 आर्टिकल 19(1)(a) विच इज गॅरंटेड टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. खंय ना खंय तरी संविधानांतल्यान आमच्या आडल्यान हिरावून घेता. लोक भिलेना, बायलां भिलीना. आमी बायलां फाटल्यान रावल्या. फर्स्ट टायम बायलांनी लीड घेतल्या आणि इट इज अ गुड सायन दॅट पीपल ऑफ गोवा, विमेन ऑफ गोवा आर रायझिंग अँड इट इज व्हेरी गुड सायन. जशें पेली बाबान सांगलां तशें घरान बसून सुरसुरे करनाका. आयज हांगा आसा जाल्यार फाल्यां तुमकांय आसा, तुमच्याय गांवांचेर आसा. प्रत्येक गोंयकारान चिंतपाक जाय की 35 दीस हांगा बसप नॉट इजी. हे फातर लागता. आमच्या सारक्या भुरग्यांक हांगा बसत जाल्यार एक अर्द वर भरान पांयान ओळ येता. माणी घालून बसपाक जाय. बायलां बसता हांगा. हे तुमच्या खातीर करता. आपलो गांव वाचोवपा खातीर करता. आपलें घर वाचोवपा खातीर न्हय. म्हज्या घर स्किमींक लागून बसूंक ना ती बसल्या गांव वाचोवपा खातीर, तळ्या वाचोवपा खातीर. हे तळें आज वाचलें कारण ही बायलां फुडें सरली. सगळ्या बायलांनी आज तरेन केलें. आमी त्या दिसा पळयलां किलोमीटर भर चलून जाणटी 70-75 इयर ओल्ड किलोमीटर 2-2, 4-4 किलोमीटर घेवन चल्ल्या. वाय? फॉर स्टेट ऑफ गोवा अँड टू सेव्ह गोवा. खंय ना खंय तरी हे बंद जावचें पडटलें. आनी तांणी जो आज देख दिला लोकां खातीर तातलें कितें तरी शिका.